बुलेटिनान हांव सांजवी तुमकां येवकार दिता. नजर मारूया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर. उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान गोंयान येता ते 3 ते 4 दीस पावस पडटलो. 23 तारखे उपरांत खुबशा वाठारांनी पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयतारा दिसभर गरमी जाताली तरी सकाळी दमट हवामान आशिल्ले. वातावरणात सदांच बदल जावपाक लागला. शेनवारा मडगांव तशेंच 70 वाठारांत पावस पडलो. ह्या पावसा उपरांत आयतारा सकाळी दमट हवामान आशिल्ले. दनपारा उपरांत सूर्यप्रकाशाचे दर्शन जाले. दिसाचे सरासरी तापमान 28 ते 30 अंश मदीं आशिल्ले. चडांत चड 33.8 अंश तापमानाची नोंद जाल्या. गोंयांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जावपाची शक्यताय आसा. ह्या पट्ट्याक लागून 23 मार्च उपरांत 2 ते 3 दीस पावस पडटलो. चडांत चड तापमान 34 अंश आसतले. दिवचली सोरो पिवन 2 इश्टां मदीं जाल्ल्या झगड्यान एकल्याक मरण आयलां. अरुण परब अशें मरण आयिल्ल्याचें नांव. सोरो पिवन जाल्ल्या झगडेन रामेश्वर वाडकाराचेर आंगलट आयले. दिवचले पुलीस फुडलो तपास करतात. सडये शिवोले वाठारांत बेकायदेशीरपणान दोंगर कातरपाचें काम चालू आसा. हे काम बेगोबेग बंद करचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. दोंगर कातरून दिल्लीचे कांय लोक विला बांदपाक सोदतात. ह्या कामात पंचायत लेगीत तांच्या सांगातान उबी आसा. गोंयचो सैम काबार करून तुमकां घरां बांदूंक दिवचे नात अशें म्हूण थळाव्या लोकांनी ह्या कामाक हरकत घेतल्या. मडगांव केटीसी बस स्टँडार बांदपी बेकायदेशीर बांदकामाक मडगांवच्या पालिकेन निषेध केला. 15 दीस भितर हे बेकायदेशीर बांदकाम बंद करचे. बांदकाम खात्यान नगरपालिकेचो ना तर दक्षिण गोंय नियोजन उदरगत मंडळाचो परवानो नासतना ह्या कामाक सुरवात केल्ली. ह्या संदर्भात गोवा केंद्रान बेकायदेशीर बांदकामाची कागाळ नोंद केल्या. दोनूय बांदकाम बेकायदेशीर आसात. ह्या बांदकामाक कायदेशीर कांयच कागदपत्रां ना. ह्या बेकायदेशीर बांदकामाची बातमी ती पेपरांनी आयल्या अशी माहिती मडगांव नगरपालिकेचो अधिकारी आग्नेल फर्नांडीसान दिल्या. आमदार दिगंबर कामत तशेंच मडगांव शिगमोत्सव समितीचो अध्यक्ष रवींद्र नायकान दामबाबाक नाल्ल दवरलो. शिगम्या निमतान 25 आनी 26 तारखेर मडगांव खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां. मिरवणूक 27 मार्चाक फातोड्ड्या जातली. रवींद्र भवन सर्कल ते बोरकर सुपर मार्केटान ही मिरवणूक आसतली. हैदराबाद एफसीन केरळा ब्लास्टर्सांक 3-1 गोलान हारयले. इंडिया सुपर लीगचे वस्ताबदन मेळयले. ISLची फायनल फातोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमाचेर जाली. पेनल्टी शूट आउट मेरेन रंगलेले हे मॅचीन हैदराबाद एफसीन 3-1 गोलान जैत जोडले.
अंकोला कर्नाटकान आयतारा सकाळी जाल्ल्या अपघातान एकल्याक मरण आयलें जाल्यार 4 जाणांक मुको मार लागला. ही गाडी गोंयची. अचकीत पडिल्ल्या पावसाक लागून ही गाडी रस्त्यावयल्यान स्कीड जावन भायर गेल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात. मार्चांत 20 दिसांत 10 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. कोरोना बळीचो आंकडो 3830 चेर पावला. 11 मार्चाक एका दुयेंतीक मरण आयलें. हाचे उपरांत फाटले 9 दीस कोरोनाच्या एकाय दुयेंतीक मरण येवंक आयलें ना. मार्चाचे सुरवातेक दिसाक 1 वा 2 दुयेंतीक मरण येतालें. आतां दिसाक मरण येवपी कोरोना बळीचो आंकडो शुन्याचेर पावला. दर दिसा 5 ते 8 दुयेंती मेळटा. हाका लागून सक्रिय दुयेंतीचो आंकडो देंवत आसा. आयतारा सक्रिय दुयेंती 56 आशिल्ले. कॅसिनो तशेंच बाकीचे सगळे वेव्हार उक्ते जाल्ल्यान शाळांचे वर्ग सुरू जाल्यात. कोरोना नियंत्रणान आयलो तरी मास्क घालप सयत समाजीक अंतर पाळपाचो निर्देश कायम आसा. आयतारा 5 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 4 दुयेंती बरे जाले. दोन वर्साच्या कळंतरा उपरांत म्हापशेचो शिगमो आयतारा व्हडा उमेदीन मनयलो. शिगम्याचे मिरवणुकेक जायत्या पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. पारंपारीक लोकसंस्कृती, लोकवाद्य आनी लोकनाच तशेंच लोकगितां ह्या निमतान लोकांक आयकुपाक आनी पळोवपाक मेळटात. ढोल आनी ताशांच्या तालार ओसय ओसयचो गजर घालीत म्हापशेकारांनी ताल धरिल्लो. गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें केरी तेरेखोल ह्या वाठारांत 75 कोटी रुपया खर्च करून केरी तेरेखोल पुलाच्या कामाक सुरवात केल्ली. पूण ह्या पुलाचें काम फाटल्या कांय वर्सां सावन अर्दवट उरलां. ताका लागून तेरेखोल वाठारांत रावपी लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. सरकारान बेगोबेग हो पूल बांदून पुराय करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ल्यो. पेडण्या वाठारांतल्या केरी आजोबाच्या गार्डनाची दुर्दशा जाला. सोबितीकरण करून सरकार त्या सुवातेचेर उदक सोडटा काय कितें असो प्रश्न थळाव्यांक पडला. लोकांक बसपा खातीर बाग घातिल्ले ते आतां मोडल्यात. तशेंच लायटीचे खांबे आसा पूण तांकां बल्बूच ना. पर्यटकांक बसपाक सुवात लेगीत ना. सरकारान हे प्रश्न बेगीबेग सुटावे करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. केरी तेरेखोल दर्यादेगेर सरकारान अजून मेरेन पर्यटकां खातीर कांय सुविधा करूंक ना अशी थळाव्यांनी कागाळ केल्या. फाटल्या वर्सा वादळाक लागून पुराय वाठार नश्ट जाल्लो. हो वाठार हाल्ली पर्यटकांक भरता. पूण लोकांक गरजेच्यो आसात त्यो मुळाव्यो सुविधा हांगा आसून लेगीत लोकांक तांचो वापर करूंक मेळना.
वेर्ला काणकेच्या लोकांनी उदकाचो प्रश्न सुटावो जायना म्हूण पंचायतीन वचून अधिकाऱ्यांच्या विरोधांत बरोच राग उक्तायलो. शिवोलचे आमदार डिलायला लोबोच्या फुडारपणाखाला जाल्ले हे बसकेन लोकांचो प्रश्न सुटावो जायना म्हूण अधिकाऱ्यांक उजरावन काडले. फाटल्या 10 वर्सांनी काजूच्या उत्पादनाक बरोच मार बसला. सरकार तशेंच शेतकी खातें लेगीत हाची लुकसाण भरपाई कांयच दिना. पारंपारीक वेवसाय म्हूण हो धंदो फकत नांवा खातीर उरला, पूण हातूंत पयलीं सरकार सारकी जोड ना अशें काजूकार पांडुरंग गांवकार हांणी सांगलें. शेनवारा रातचे 7:30 वरांचेर म्हापशा टॅक्सी स्टँडार शिगमोत्सवाची कार्यावळ जाली. ही खाशेली कार्यावळ म्हापशा नगरपालिकेन आयोजीत केल्ली. हे कार्यावळीन खासा महाराष्ट्रांतल्यान लावणी नाचपी आनी गावपी कलाकारांक आपोवणें दिल्ले. जाणट्यां सयत नेणट्यांनी तशेंच माणकुल्या भुरग्यांनी ह्या लावणीचो आस्वाद घेतलो. बाळीच्या श्री शांतादुर्गा बाळेकरीण संस्थाचो वर्सुकी जात्रोत्सव शिड्योत्सव 23 ते 27 मार्च मेरेन मनयतले. बुधवारा 23 मार्चाक सकाळी धर्मीक विधी जाल्या उपरांत दनपारा अभिषेक, रातच्या 10 वरांचेर विजय रथांतल्यान मिरवणूक आनी पालखी उत्सव जातलो. ताचे उपरांत ना म्हणप ना हे कोंकणी नाटक जातलें. शेनवारा 26 मार्चाक सकाळी 8:30 वरांचेर शिड्योत्सव आनी आयतारा 27 मार्चाक सकाळी 9 वरांचेर गुलाल, दनपारा महाआरती, प्रसाद, रातीक खांब गाराणें जाले उपरांत उत्सवाची सांगाता जातली. पणजे स्मार्ट सिटी अंतर्गत मिरामार रस्त्या कुशीक पार्क बांदपाचें काम चालू आसा. हो पार्क धाकट्या भुरग्यांक खेळपाक आनी व्यायाम करप्यांक फायद्याचो थारतलो. ह्याच हेतान हो पार्क बांदपाक घेतला. ह्या पार्का भितर पर्यटकां खातीर धाकटें गार्डन आसतलें अशी म्हायती मेळ्ळ्या. भौशीक शिगम्याक अंत्रूज म्हालांतल्यान सुरवात जाता. 2 वर्सांचो विसव घेतल्या उपरांत शेनवारा फोंडेचे रस्ते शिगम्याच्या मेळान परत गजबजले. नाल्ल फोडून मिरवणूक सुरू करतना गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आनी फोंडेचे आमदार रवी सीताराम नायक, गोविंद गावडे, आदले दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
उदक लेगीत जाल्ले रगत आणि रगत लेगीत जाल्ले हून भावा तुका याद आसा 18 जून मनोहर राय सरदेसाय हांची कविता याद करता तेन्ना गोंयकारां मदीं क्रांतीची कीट पेटोवपी राम मनोहर लोहियाक कशें विसरूं येता. ताच्या नांवान बांदिल्ल्या म्हापशेच्या गार्डनाची दशा पळोवन गोंयकारांचें रगत खतखतल्या शिवाय रावचें ना. म्हापशेच्या लोहिया गार्डनाचो होळयेच्या नांवान बुरशेपणां करपाक वापर जालो. पुराय गार्डनान सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी सिगारांची बॉक्सां पातळून पडिल्लीं. हाचेर म्हापशेकारांनी राग उक्तायल्लो. वास्को मामलेदार कचेरेन 15 वर्सां गोंयांत पुराय जायनाशिल्ल्या रहिवाशींक दाखलो दिवपाची भानगड म्हायती हक्क कायद्या वरवीं दिल्या. म्हायतींतल्यान उक्ताडार आयल्या. अजापाची गजाल म्हळ्यार कितल्याशाच जाणांनी फटीची रहिवाशी दाखल दिवन सरकारी नोकऱ्यो मेळयल्यात. वास्को मामलेदारा भितरच 10 ते 12 अशा भानगडीचे दाखले बिगर गोंयकारांक दिल्ल्याची म्हायती हक्क कायद्यान दिल्या. आतां पणजेचे रस्ते परस सुरळीत करता. दर वर्सा रस्त्याचेर फोंडकुलां पळोवपाक मेळटात. पूण व्हड प्रस्न म्हळ्यार जो रस्तो सुरळीत करतात तो मात तात्पुरतो आसता. पावस पडल्या उपरांत फोंडकुलां परत दिसूंक लागतात. पावसान व्हांवून वचप इतके पाड डांबरीकरण करतात आनी रस्त्याची स्थिती परत आशिल्ली तशीच जातली काय असो प्रश्न लोकांक पडटा. हरमल वाठारांत फाटले 6 म्हयने जाले लोकांक उदक ना. थळावे लोक उदका खातीर वळवाळे काडटात. नळाक उदक आयल्यार पासून फक्त 2च कळसुल्यो मेळटाल्यो. ते खातीर लोकांक टँकराच्या उदकाचेर निबून रावचें पडटा. कितलेशेच दीस जाले थळावे लोक उदक नाशिल्ल्यान कागाळ करता पूण तांचें हें म्हणणें कोणूच काना मनार घेनात. नळाक उदक येना पूण नळाची बिलां मात दर म्हयन्याक चुकनासतना येता. म्हापसा तार न्हंयेतलो गाळ उसपपाचें काम सुरू केलां. फाटल्या 6 वर्सां जालीं न्हंयेतलो गाळ उसपूंक नाशिल्लो. हे खातीर न्हंयेतले रानटी वेली सगळे कडेन पातळिल्ल्यो. हाचो परिणाम नुस्तेमारी करपी रापणकारांचेर जातालो. तांकां जाळे घालपाक मेळनाशिल्ले. कितलेशेच फावट म्हापसा नगरपालिकेक सांगून लेगीत ह्या कामा कडेन पालिकेन दुर्लक्ष केल्लो. मात आतां निमणे मयड्या पंचायत वाठारांत येवपी न्हंयेच्या भागांतलो गाळ काडपाक सुरू केला. ह्या कामाक म्हापसा नगरपालिकेन लेगीत सुरू करचे अशी मागणी मयड्या पंचायतीन केल्या. मये आंदोलना मजगती सरपंच सीमा आरोंदेकार आणि फोटो पत्रकार संदीप देसाय हांचे सयत नागरिकांक अटक करपी संबंधीत अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी मयेकारांनी केली. ह्या घडणुकेची खर कारवाय करून उपाय काडीसर मिनाची येरादारी करपाक दिवचे ना असो निर्धार मयेकारांनी केला.
हळडोण्या गुंडगिरी वाढल्या. गुंडाक लागून या वाठारांत कायदो आनी वेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जाला. तेन्ना सरकारान हाचे कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिवचें अशें हळडोणचो नागरीक मेल्विन फर्नांडिसान मागणी केल्या. गोवा टॉप 25च्यो ह्यो खासा खबरो हांगाच सोंपता. हांव संजीवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.